नमस्कार तुमकां सगळ्यांक प्रुडंटाच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन सगळ्यांक येवकार. आमच्या वांगडा आसात आरोग्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर. ते आमकां सांगतले की तेंचो प्रचार कसो जाल्लो आनी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा ह्या दोनूय सिटां बद्दल तांकां कितली गॅरंटी आहे लोकसभा इलेक्शनाचे. सो आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया. सर नमस्कार तुमकां. नमस्कार. सर एक लोकसभा इलेक्शनाची तुमी म्हणटात तशेंच सगळी प्रचारान आघाडी जशी भारतीय जनता पक्षान घेतलेली आहे काँग्रेसी पेक्षा, तुमकां कितें दिसता दोनूय सीट तुमचे येताले? हय, निश्चित. हां, ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पक्षान प्रचार केलो आनी ताका रिस्पॉन्स ज्या पद्दतीन पब्लिकाचो मेळ्ळो, म्हणजे कार्यकर्त्यांचे मेळावे जालेच. कार्यकर्त्यांचे हे बंदिस्त हातून आसले, सभागृहांनी आसले. पण ताच्या नंतर ज्यो पब्लीक सभा जाल्यो, जाहीर सभा जाल्यो, ताका उत्कृश्ट प्रतिसाद मेळ्ळो आनी त्यामुळे दोनूय सीट आमचे निश्चित येता अशें आज प्रचार सोंपता त्या दिसा तरी म्हाका दिसता. तुमकां स्पेसिफीक एक प्रश्न विचारता, म्हणजे तुमी नॉर्थ गोवा सायडीन आसा, तुमी 3 फावट MLA जाले. सो तुमकां कितें दिसता नॉर्थ गोवा सायडीन भाऊ जे 3 फावटी निवडून येता ते हे फावट निवडून येतले परतून? तशें उत्तर गोव्याची राजकीय परंपरा आसा की निवडून आयिल्लो मनीस परत येना. हांगा गोपाळराव मयेकर, हरीश झांटये, रमाकांत खलप, रवी नायक, संयोगिता राणे, ॲडवोकेट अमृत कासार अशे रती महारथी गेले उत्तरेच्यान. दुसऱ्या फावटी निवडून येवंक शकले ना. श्रीपाद भाऊ जेवळा दुसऱ्या फावटी रावलो तेन्ना खूब जाण प्रश्न विचारताले कित्याक लायता काय म्हणून पणाक तुमी. पूण श्रीपाद भाऊ दुसऱ्यांदा आयलो, तिसऱ्यांदा आयलो आनी चवथ्यांदाय निश्चित येतलो. कितें रिजन कितें? रिजन एक म्हणजे आमच्या पक्षाची एक वैशिश्ट्य आसा, संघटनात्मक ढाचो आसा, संघटनात्मक काम आसा. भाऊ हो मन मिळावू, कोणाक न दुखयणारो, MPLAD सकल जें कितें मेळटा तें सगळी कडेन पावयणारो, तें पावयता आसतना हो म्हजो का तो विरोधक हेवूय न पळयणारो. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे आमच्या पक्षाचो जो ढाचो आसा, संघटनात्मक ढाचो आसा, तो इट इज नथींग लायक इट. ती आमची स्पेशालिटी आसा, ते वैशिश्ट्य आसा, ती खासियत आसा. आनी त्यामुळे कोणें तरी उमेदवारान येवन ताका धकलूंक जाय, कार्यकर्त्याच्या बोल्सान कितें तरी घालूंक जाय, मागीर तेची गाडी स्टार्ट जातली, तेच्या गाडयेन पेट्रोल पडूंक जाय, अशें भारतीय जनता पक्षान ना. भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो हो सेल्फ स्टार्ट आसता. आनी त्यामुळे इलेक्शन्स डिक्लेअर जावचे पयलीं सुद्दां उमेदवारी श्रीपाद भाऊची डिक्लेअर जावच्या पयलीं किंवा नरेंद्र सावयकराची उमेदवारी डिक्लेअर जावचे पयलीं खासियत म्हणजे पार्लमेंटरी बोर्डान जी नांवां 2 डिक्लेअर केली तीच गोंयच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक खात्री आसली हीच नांवां जातली म्हणून. आनी पक्षाचो ग्रासरूट कार्यकर्तो जो आसा एका बुथा वयलो तांकां सुद्दां सगळ्यांक 1 वर्सभरा पयलींच खबर आसलें की आमचे उमेदवार हेच आसतले म्हणून. आनी त्यामुळे तांचें बऱ्या पद्दतीन प्रोजेक्शन जालें, तांकां भरपूर वेळ मेळ्ळो. जसो कार्यकर्त्यांक खबर आसलें की हेच आमचे उमेदवार म्हणून, तशें उमेदवारांक खबर आसली की फुडले आमकांच लोकसभेची तिकेटां आसात. आनी त्यामुळे बऱ्या पैकी प्रिपरेशनाक टायम मेळ्ळो. पूण इनकम्बन्सी फॅक्टर म्हणटा तो लागचो ना तांकां? हां, इनकम्बन्सी फॅक्टर हो प्रत्येकाक लागता. पूण इनकम्बन्सी फॅक्टराचें कितें आसा, इनकम्बन्सी फॅक्टर हो तोचपणां हे थोडेशे जरी आयले पूण ताचेर जर परफॉर्मन्स दाखयलें, संघटनात्मक काम बरें आसलें, मागीर सरकारच्यो उपलब्धी आसल्यो जाल्यार इनकम्बन्सी फॅक्टर हो ओव्हरकम जाता. हांगा 3 वर्सां आसल्यामुळे इनकम्बन्सी एंटी इनकम्बन्सी आसा हें स्वाभावीक आसा. पूण एंटी इनकम्बन्सीच्या तुलनेत हांगा अनेक इतल्यो फेवरेबल गोश्टी आसात. हांगासरल्या सरकारच्यो उत्कृश्ट उपलब्धी आसात. मनोहरबाब पर्रीकार जे हांगासरले मुख्यमंत्री आसात ताणें जे मायक्रो मॅनेजमेंट हांगा केलां, खास करून आसणाऱ्या थोड्या फंडांत उत्कृश्ट कामगिरी केल्या. तेची योजनाबद्द जी आंखणी आसा आनी विकास चौफेर केला, ताच्या खातीर आमी मतां मागलेलीं आसात. पयलीं फावट अशें जालां की बहुजन समाजाचे 2 म्हणटात ते उमेदवार, एक श्रीपाद नायक आनी दुसरो रवी नायक काँग्रेसीचो. सो बहुजन समाज कोणाच्या सायडीन रावतलो? श्रीपाद नायका सायडीन रावतलो की रवी नायक? म्हाका दिसता म्हणजे गोंयच्या बाबतीन तरी समाज पळोवन लोक मतां दिनात. लोक विधानसभेक आसूं लोकसभेक आसूं समाज पळोवन मतां दिनात.
परफॉर्मन्स पळयतात आणि गोंयचे लोक ही पार्टी पळयतात. त्यामुळे एकाच समाजाचे जरी दोगूय असले तरी पूर्ण श्रीपाद भाऊक सपोर्ट मेळटा. जो OBC समाज किंवा भंडारी समाज असो तुम्ही जो म्हणटात तोच न्हय तर अन्य म्हजो समाज आसात, मराठा समाज आसात, SC ST आसात, अन्य नॉन OBC आसात, हे सगळेच समाज हे BJPच्या उमेदवारा फाटल्यान रावतात. आणि भाऊची प्रतिमा कितकी फायद्याक पडटा? भाऊची प्रतिमा निश्चित फायद्याक पडटा. हांवें सांगलें तो कोणाक दुखयना. तो जे कितें MP लेडीचे आसात ते सगळ्यांक आयिल्ल्यांक सगळ्यांक दिता. आनी ताचें एक वैशिश्ट्य दिल्लीचे जे ताचो बंगलो आसा इट इज सेकंड होम फॉर मेनी ऑफ गोवन्स. म्हणजे तो आपूण उत्तरेचो त्यामुळे उत्तरे पैकी उत्तरेच्याच लोकांक दवरया किंवा BJPचो आपूण म्हणून BJP वाल्यांकूच गोंयचो कोणूय आयिल्लो मनीस हो ताच्या कडेन सोयरो आसता. आनी एका अर्थान गोंयकारांक दिल्ली म्हणजे केवळ रावंक मेळटा इतलें न्ही पूण थंय रावल्या मुळे भाऊ कितें आसा, भाऊचो स्वभाव कसो आसा, भाऊ सामान्यांतलो सामान्य कसो आसा हें लक्षांत येता आणि अटॅचमेंट वाडटा. श्रीपाद भाऊंचेर एक असो आरोप जाता म्हणजे अशें म्हटलें वता की काँग्रेस पक्ष म्हणटा असो आसा की तेंच्यांनी 15 वर्सांनी कांयच काम करूं ना. ते कम्युनिटी हॉल सोडले नाजाल्यार ते मसोंडे सोडले तशें सोडून म्हणजे कसले मेजर प्रोजेक्ट अशें ना. हाचेर तुमकां कितें म्हणटा? आमी मतां मागता आसतना आमी पार्टीक म्हणून मागलेली आसात, हांगासरल्या सरकारच्या परफॉर्मन्साक मागलेली आसात. दुसरे वटेन आमी मतां मागता आसतना दिल्लीक आमकां मोदी बसोवंक जाय. ज्या मोदीन गुजरातचो चौफेर विकास केलो, विकासाच्या उच्चतम स्थानाचेर गुजराताक व्हेले आनी असो मोदी जेणे गुजरात मॉडेल देशाक लावचो अशें दिसता. आनी त्यामुळे मोदी खातीर हांगासरल्या गोंय राज्याच्या सरकारा खातीर हांगासरल्या सरकारच्या परफॉर्मन्सा खातीर आमच्या सगळ्यां खातीर हे सगळे विचार करता आसतना तुमी जो काडलो प्रश्न तो नगण्य ठरता. जेन्ना तुमी मोदी फॅक्टर म्हणटा तेन्ना तो सावथाक कितलो इफेक्टीव आसा? मोदी फॅक्टर म्हणटकीर मोदी हो विकासाचो केंद्रबिंदू आणि त्यामुळे दोनूय ठिकाणी मोदी हो बऱ्या पद्धतीने एक्सेप्ट जाल्लो आसा. सावथाक एक्सेप्ट जातलो तो? हय, निश्चित. मायनॉरिटीच्या मदीं तेंच्या म्हणजे मोदीचो भंय जो आसा तो ना असो दिसता तुमकां? मायनॉरिटीनी BJP बद्दल भंय आसा हे पयलीं काही काळ दिसतालें. म्हणजे 10 वर्सां पयलीं 15 वर्सां पयलीं हें दिस म्हणजे मायनॉरिटी मोठ्या प्रमाणार म्हणजे एक काळ असो आसलो. म्हणजे हांव पयले फावटी जेन्ना निवडून आयिल्लो मांद्रे मतदारसंघात एक म्हजो बूथ हो 100% कॅथलीक आसलेलो. सांगपाक हरकत ना. तिराकोल आय कूड नॉट ओपन माय अकावंट. म्हणजे हांव जिखून आयिल्लो मनीस हो बहुतेक बुथाचेर पयल्या स्थानाचेर आसता, काही बुथाचेर दुसऱ्या स्थानाचेर, 1-2 बुथाचेर तिसऱ्या स्थानाचेर आसतलो. पूण म्हाका दिसना हिंदुस्थानांत असो एक आमदार आसतलो जो जिखून आयलो आनी एका बुथाचेर तो आपलो अकावंटच उगडूंक शकलो ना. अशी स्थिती आसली 15 वर्सां पयलीं आसली. आज ती स्थिती बदलल्या. गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचे आमदार 1994 पासून 2014 पर्यंत विधानसभेत आसात. गेली 20 वर्सां विधानसभेत आमकां पळयतात, भायरूय पळयतात. विधानसभेत विरोधी पक्षाचेर पळयल्यात, सत्ताधारी म्हणूनय पळयल्ले आसात. आनी त्यामुळे गोंयकारांनी गेले 20 वर्सां भारतीय जनता पक्षा कडल्यान कम्युनल म्हणून कसलीच आजनेरी जाल्ली पळोवंक ना. आनी गोंय हे तशें सगळ्या धर्माचे लोक इन हार्मनी आणि पीस रावपाची गोंयाची ख्याती आसा. आनी त्यामुळे सुरवातीच्या काळात काँग्रेस ह्या लोकांक आमच्या विरुद्ध भडकायताली ही वस्तुस्थिती आसा. पूण हळू लक्षांत अशें आयलें, जनतेच्या ह्या लक्षांत आयिल्लें आसा, मायनॉरिटी भावांच्या लक्षांत आयिल्लें आसा की हे काँग्रेस हे आमकां इलेक्शना खातीर वापरता म्हणून. आनी फाटल्या विधानसभेच्या निवडणुकी वेळार म्हणजे आमकां ज्या पक्षाक एक बाबुशा शिवाय कोण कॅथलीक उमेदवारी घेवंक येनासलो ती कालचे फावटी 6 जाणांनी उमेदवारी घेतली. 6 जाणांनी घेतली BJPची उमेदवारी आणि 6चे 6 निवडून आयले. ताच्या शिवाय 4 जाण असे आसात जे आमकां समर्थन करतात किंवा जे निवडून येता आसतना आमचें तांकां समर्थन आसलें. ह्या सरकारांत प्रत्यक्ष भारतीय जनता पक्षात 6 कॅथलीक आमदार आसात. समर्थन करणारे आनीक 4 आसात. काँग्रेसी कडेन इतले ना.
पूण ते असेंब्ली इलेक्शन न्ही सर. हय, पूण जे गोंयच्या जनतेन असेंब्ली इलेक्शनाक जो ट्रेंड दाखयलो तोच ट्रेंड हे फावटी कन्फर्मेशन मेळटलें. सावथ सायड म्हणटा स्पेशली हय. तेन्ना एकूच फावट रमाकांत नागले निवडून येयल्लो आसा. सो हे फावट ती नरेंद्र सावयकर निवडून येतलो अशें दिसता तुमकां? हय, निश्चित 100%. तुम्ही जे रमाकांत नांगलेची गजाल सांगतात, एकूचदा निवडून आयला ही गजाल खरी, पूण 15 वर्सां पयलींची गोश्ट ती. आज स्थिती खूब बदललेली आसा. आज मायनॉरिटींची आमचे कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन, खास करून गोंयच्या BJP कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन अत्यंत सकारात्मक आसा. आनी त्यामुळे जशें विधानसभेच्या निवडणुकीक आमकां भरघोस मतां दिली, आमी सादारण 17-18 येतले अशें आमी म्हणटाले खाजगीत, आमकां 21 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिली. हांव ह्याय फावटी सांगता, गोंयची जनता आमकां चक्रायतली. आमच्या अपेक्षे पेक्षा जास्त यश हे फावटी आमच्या वाट्याक आसा. जेन्ना आमी सालसेत म्हणटा हय, तोय नरेंद्र सावयकराक कितलो सपोर्ट आसा की सुमार 2 लाख मतां आसात आनी तो सदांच काँग्रेसी वांगडा हाच्या पयलीं रावलेलो. सो हे फावट म्हणजे लोकसभा इलेक्शनाक तुमकां दिसता सालसेत तुमच्या वांगडा आसतली? हय, म्हणजे ज्या सालसेतींत आमकां 35,000चो फटको बसतालो सेटबॅक फडायच करून, तो 35,000चो फटको आतां उरचो ना. आमच्या अंदाजान आमी सासरेन बरोबर आसतले, पूण आसून एक 5,000चो किंवा 10,000चो फटको आसूं शकता. उरलेले सगळे तालुके जे आसात ते आमकां फेवरेबल आसात. पूण BJP साश्टीत काँग्रेसी बरोबर रावली अशें दिसल्यार तुमी आश्चर्य धरूं नाका. दुसरो प्रश्न सर, जेन्ना अशें काँग्रेस म्हणटा की तुमी चर्चिल आलेमाक BJPन सपोर्ट केला आनी ताका मतां फोडपाक दवरला अशें एलिगेशन आहा, आनी सो हाचेर तुमकां कितें दिसता? म्हणजे खरेंच तुमी वोट डिवायड करपा खातीर चर्चिल आलेमाक तुमी फुडें काडला, BJPन फुडें काडला खरें? चर्चिल आलेमांव हो कितें हें अजून डोपऱ्यांनी चलता काय कितें? ताका आपलें भवितव्य खबर ना, ताका राजकीय हें आपली अभिलाशा ना. त्यामुळे चर्चिल हो दूध पियणारो भुरगो आसा काय कितें? त्यामुळे चर्चिल हो जे म्हणटात, जे आरोप करतात, तांकां चर्चिलान राजकारणांत हाडल्यात. तांचे जे आरोप करतात चर्चिलाचेर असले, चर्चिल सांगता ते आपल्या ऑफिसांत क्लर्क आसताले म्हणून, आपणें तांकां राजकारणांत बोटां धरून हाडल्यात म्हणून. त्यामुळे चर्चिल हो इतलो हे ना, विकाऊय ना आनी भाड्याक मेळणारोय ना. चर्चिल हो दूरदृश्टी आसणारो. चर्चिल तुमची वोट डिवायड करपाक तशें कितें रावला ते एलिगेशन सगळें आपली मतां घेतलो. ओके. चर्चिल अनेक जाण आसात जे थोडी निश्चितपणे आपली कॅपॅसिटी दाखयतले. हांव कोणाक अंडर एस्टिमेट करना. चर्चिलाक मतां जी पडटली ती काँग्रेसीत पडटली, ती वोट डिवायड जावन तुमकां फायदो जातलो अशें कितें? ना, आमकांय पडणारी आसतली काही. काँग्रेसचीच पडटली अशी ना, आमकांय पडणारी पडटली. चर्चिलाची एक गोष्ट मानूंक जाय, चर्चिल हॅज फॉलोवर्स अक्रॉस द कम्युनिटी, नॉट नेसेसरली इन काँग्रेस, नॉट नेसेसरली इन कॅथलीक. कोंकणे भितर खूब जाण ताचे फॉलोवर्स आसात, ताका मानणारे आसात. त्यामुळे चर्चिल दोगांयची मतां घेतलो. पूण तो जिखून वचून तो जिखपाचें हे फावटी जिखपाचो वांटो हो भारतीय जनता पक्षाक आसा. आनी तशेंच दयानंद नार्वेकाराक तुमी नॉर्थ गोवा सायडीन उबो केला अशें काँग्रेस म्हणटा. म्हणजे ते म्हणटा की फिक्सिंग केला. फिक्सिंग खरें जाला? अरे, दयानंद नार्वेकार किंवा चर्चिल हे राजकारणांतले महर्शी आसात. तांकां आमी दवरूंक जाय. आमी पोराटे राजकारणांतले. त्यामुळे चर्चिल आसात, दयानंद नार्वेकार आसात, हे आपल्या अकलेन रावल्यात. सो फिक्सिंग म्हणटा ते जालेच ना हांगा? निश्चित. ओके सर, आनी एक प्रश्न. जेन्ना मायनींग एरिया म्हणटा, मायनींग बेल्ट म्हणटा, तेन्ना आतां एक आमी पळयलां की एक काँग्रेस पक्ष एक सीडी दाखयल्या की CMन मायनींग बंद केलें म्हणटा. सो हाचो फटको तुमकां बसतलो मायनींग वाठारांत? पळय, मायनींग खंयच्यो तरी दुसरे कडल्यो गजाली सांगात जाल्यार ताच्या बद्दल गोंयकार गैरसमज करूं शकतात. गोव्यात कशी स्थिती आसली ही गोंयान खबर आसा गोंयकारांक. गोंयकार हे सगळे सुशिक्षीत आसात. गोंयकार इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, प्रिंट मिडिया हे दररोज वाचणारे लोक आसात. आनी त्यामुळे मायनिंगाचो हांगा कसो घोळ आसलो आनी मायनींग हे कशा पद्दतीन बंद जालें